आम्ही सातत्यात आमच्या सगळ्या ITI जे हॉस्पिटॅलिटी डिफरंट कोर्सेस हे करपाक फाटल्या वर्साच्यान सुरवात केले आणि 11 ITIतल्यान हॉस्पिटॅलिटीतले वेगवेगळे कोर्सेस आम्ही आमच्या ITIतल्यान करता. आज आमचो ताज ग्रुप हांच्या IHCL आग्वाद प्लेटो हांगासर आशिल्ल्या आग्वाद फोर्ट हांगासर आशिल्ल्या हॉटेलाच्या बरोबर आज आमचो टायप जाता आणि म्हाका खबर आसतली की 99च्यान जे लँड डिस्प्यूट्स तांच्या मदीं आशिल्लो तो फाटल्या फावटी हांवें रिजॉल्व केलो. रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक येवपाचो तितको रेव्हेन्यू गव्हर्मेंटाक आयलो आणि त्याच बरोबर तांच्यांनी प्रॉमिस केल्लें की आमी स्किलिंग सेंटर सुरू करता म्हणून. ऑन दॅट प्रॉमिसरी नोट दे हॅव स्टार्टिंग द स्किलिंग सेंटर इन द स्टेट ऑफ गोवा. हांव वेलकम करता मिस्टर चटवाल हांचे, तांचे एंटायर टीम हांगासर आसा. तांच्यांनी आमकां सांगिल्ल्या प्रमाणे स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर वन ऑफ द बिगेस्ट स्किल डेव्हलपमेंट सेंटर इन द स्टेट ऑफ द गोवा दे आर स्टार्टिंग. एप्रॉक्सिमेटली एका वर्साच्या भितर ते आपले कन्स्ट्रक्शन पुराय करतले आणि इनिशियली 500 भुरग्यांक एप्रॉक्सिमेटली 1000 भुरगे हे त्यांच्याकडे हॉस्पिटॅलिटी इंडस्ट्रीत लागपी वेगवेगळे कोर्सेस करपा खातीर रेजिडेन्शियल अँड नॉन रेजिडेन्शियल असे कोर्सेस सुरवात करतले. म्हणजे जेका आम्ही सातत्यात म्हणटा की हॉस्पिटॅलिटी कोर्सेस हॉटेल इंडस्ट्रीत जेंका काम करपाची इच्छा आसा त्या सगळ्या जाणांक वेगवेगळ्या पद्धतीची बॉयज अँड गर्ल्स ट्रेनिंग दिवपाची, रेजिडेन्शियल आणि नॉन रेजिडेन्शियल ट्रेनिंग दिवपाची त्यांची तयारी आसा आणि ताका लागून फक्त इच्छाशक्ती आसपूच गरजेचे आसा. 4 डिफरंट टायप्स ऑफ कोर्सेस इनिशियली त्यांच्यानी जे म्हटला फूड प्रोडक्शन, फूड सर्व्हिसेस, फ्रंट ऑफिस आणि हाऊसकीपिंग